पळय सरकारी प्रोजेक्ट जे प्रायम मिनिस्टराचो प्रोजेक्ट आणि युनिटी मॉल म्हणजे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाकीचे हँडीक्राफ्ट सगळ्या स्टेट्सांचे हँडीक्राफ्ट ही संकल्पना वेगळी आसा. ती लोकांपर्यंत पावयतले जाल्यार लोकांक पयलें एक्सप्लेन करचें पडटलें कितें आसा ती. सरकाराची कितें परमिशन जाय पडटा बायोडायवर्सिटी जावं बाकीचे जे लोकांचे ते थोडे एप्रिहेन्शन आसा की हे ते वेटलँड बी ही सगळी एरिया सोडून सगळें केल्लें आसा. ताज्या खातीर खंयच कोणाक भिवपाची गरज ना कित्याक उजव्यान आनी दाव्यान तीच लायन धरली जाल्यार त्याच पंचायतीच्या अंडर प्रायव्हेट डेव्हलपमेंट आयला. त्याच लायनीच्या अंडर आमी हे सरकारी जे स्तंभ आसात प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हाडटा. हातूंतल्यान एक म्हणल्यार जे कोणाक एज्युटेशन आसा बाकीचे इश्यूज आसा ताजे खातीर सीएमान उलो मारला की आमदाराक घेवन पंचायतीक घेवन सरपंचाक घेवन तांकां प्रेझेंटेशन पळोवन समजून तरी घेवन ज्या मनशांक प्रोजेक्ट खबरूच ना ते नाका म्हणच्या पयलीं देन इट इज पॉलिटिसायज. पूण समज समजून घेतलो गांवच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट, गांवच्या लोकांक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर, गांवच्या लोकांचे डेव्हलपमेंट स्वता एम्प्लॉयमेंटा खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीजा खातीर चिंबेल गांवची पायपोलाट मागीर तांचे दे वील बी एम्पावरिंग देमसेल्व्स आनी तांकां इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो जॉबाच्यो आनी एम्प्लॉयमेंटाच्यो प्लस स्वता टॅक्सी बाकीचे वेवसाय चालू करपाक हे तांणी विचार केले जाल्यार ओवरऑल आय डोंट थिंक आमी तो प्रोजेक्ट सगळे एनवायरमेंटल बाकीचे पळोवन उलयता. सो ते करतकरूय म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जेन्ना उलो मारला पयलीं पंचायतीन आमदारान सगळ्यांनी प्रोजेक्ट समजून घेवपाक जाय. लोकांक पयलीं क्रेडीट दिवपाक जाय कित्याक सडनली कंटिन्युअसली एकूच उलोवप जाता की तळ्या कडेन बाकीच्या कडेन. म्हाका दिसता वेटलँडाचें परमिशन तळ्याचे बफर झोनाच्या भायर हे सगळ्यो गजाल्यो तांकां दिल्ल्यो आसा. प्लस तांकां गांवांक कितें जाय ग्रावंड जाय बाकीचे जाय ते सुद्दां मुख्यमंत्र्यान सांगलां वी वील कन्सिडर टू सी दॅट आमदारान जे सांगिल्लें गांवां खातीर कितें जाय ते गजाल्यो करपाक सरकार रेडी आसा. सो पयलीं ताणें म्हाका दिसता प्रेझेंटेशन घेवन समजून घेवपाक जाय ताजेर चर्चा जावपाक जाय आनी मागीर तांचे कितें विशय आसा जाल्यार घेवपाचे. बट इट इज नॉट दॅट पयलींच आमी उलयतले पयलींच करतले. एंड ऑफ द डे दे आर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स. प्रशासन स्तंभ इज अ व्हेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर अ होल गव्हर्मेंट थिंग कमिंग दॅट. So there are a lot of opportunities for the village to take care of and do it. So म्हाका दिसता पहिले सविस्तर पंचायत तांचे कडेन आनी हाणे मुख्यमंत्र्यान उलयतकर we will talk about it. पण मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियर सांगलें चर्चा करून आमी कंप्लीट करता. Don't you think so? लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच पयलें अनाउन्स करूंक जाय. कॉन्फिडन्सान करूनच करतात न्ही रे. खंयचीच गजाल लोकांक कळ्ळ्या शिवाय पयलीं दे हॅड एप्रिहेन्शन अबाउट IT. सो IT वॉज स्क्रॅप्ड फ्रॉम दॅट एरिया. सो नाव वॉट इज कमिंग इन. म्हाका सांग एक सादो प्रश्न एज अ लेमॅन. उजव्यान डेव्हलपमेंट आसा दाव्यान डेव्हलपमेंट आसा पूण प्रायव्हेट आसा. त्याच लायनीची समज धरली वयल्यान समज तीच लायन ओडली तर त्याच लायनी भितर साद्या मनशाक कळपाक हे डेव्हलपमेंट जे युनिटी मॉला सारखे प्रायम मिनिस्टर संकल्पना आसा ती 22 स्टेटींनी जाली युनिटी मॉल. उरल्या फक्त गोंया सारकेले 1-2 स्टेट्स आणि अशें समजून घेतकर मागीर विचार तुमी मांडटा जाल्यार बरें आसा. पूण विचार समजुच्याच पयलीं कोण तरी कितें उलयता म्हाका दिसता तांकां दे नीड मोर पॉलिटिसायज करता म्हणटा तुमी. हांव इट इज टू अर्ली टू कमेंट अबाउट पॉलिटिसायज की आमदारूय आमच्या बरोबरूच आसा न्ही. सो समज आनी कितें आसा जाल्यार मागीर कळटलें. पूण मुख्यमंत्र्यान जेन्ना उलो मारला पूण क्लियर करून क्लॅरिटी दिता. आय थिंक इट इज अ प्रायम मिनिस्टर्स प्रोजेक्ट वीच दे हॅव टू डू. सेकंड इज अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट विच प्रशासन स्तंभ विच इज अ व्हेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर अगेन द एरिया. सो थंय जेवणाचे खाणाचे टॅक्सीचे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आमचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज स्वता जॉब मेळपाक आनी सीएमान ते सांगला की प्रिफरन्स वील बी गिवन टू दॅट विलेज इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी बिफोर लुकिंग आउटसायड. सो इतली जेन्ना सुविधा येता तेन्ना म्हाका दिसता तांणी सगळ्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट समजुचो. तांचे कितें विचार आसा जाल्यार वी वील सी दॅट दे आर टेकन केअर ऑफ. पूण हाजे परमिशन ना तळ्यार बाकीचे जितले एनवायरमेंटाची तांकां पडला तितलेच एनवायरमेंटाची सरकाराकूय पडला आनी सरकार खंयच्याच एनवायरमेंटल दृश्टिकोनांतल्यान बायपास करून कांयच करचो ना एज फार एज गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स आर कन्सर्न. हें तुका हांव सांगू शकता. ते म्हणटा बायोडायवर्सिटी पार्क केल्यार चड बरें म्हणटा. सर वर्ल्ड टुरिझम डे